इनॉग्रेशन हांवें स्टार्ट केलें जेन्ना सेंटर 4,000 जावं घेतला. आतां हें एक्सटेंशन आनी अपग्रेड करपाकूय मागला. तेज्या बरोबर आनीकूय हॉस्पिटल जशें तुवें मतदारसंघात पूण आतां आमचें इलेक्शन जाल्या कारणान वी कॅनॉट टॉक म्हणजे अश्योरन्स आमी दिवंक शकना. बट इट वील कम. बरें बेडेड हॉस्पिटल येवपाक जाय हांगा सोडून आनीकूय. पूण हांवें तांकां इवन म्हाका कोणें रिक्वेस्ट केला मेजर ज्यो स्पेशल केसीस आसतात जे हे रेगुलर चॅकअप आहा तो खंय तरी बऱ्यापैकी कॅम्प करपाक जाय. बरे डॉक्टर बऱ्यापैकी जाय ते तांकां सांगून तेंच्यांनी लक्ष घालता सांगून. सो आय अगेन रिक्वेस्ट टू इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी सो दॅट वी कॅन हेल्प द पुअर पीपल. आनी आमचे मेन आहा उद्देश तो लोकां खातीर आमी ते दिले जाय जाल्यार खुबशे उपकार आसतले. जे तरी आमी पळयलां कोवीड जे नैसर्गीक आपत्ती जे डिजास्टर येयला हे कोणूच कंट्रोल करूं शकना. जे बलाढ्य देश अमेरिका सारके करूं शकना. पूण तितूनच्या तितून गोंयान आमी बरें केलें इंडियेकूय बरें केलां. आनी आमी अशीच टीम वर्क अशेंच अंडरस्टँडींग आमी एकामेका कडेन दवरपाक जाय आनी लोकां पर्यंत सोय कशी वयतली ही आमी पळोवपाक जाय. आनी पळोवपाक एकदम बरी दिसता. आनी जे कितें CSR फावंडेशन ग्लॅनमार्कान जे केलां पळय इट इज ऑल फॉर द पब्लीक. आनी जे कितें हांगा जे पेशंट येतले तांकां हेल्प जावचें म्हण केलां. आमदार साहेबांचे हांव थँक्यू म्हणटा की ताणें टायम काडून हांगा एक्टिविटी पयली आमची. आनी आय ऑल्सो थँक आमचे HR किंवा प्लांट हेड तांणी आमकां सपोर्ट करून त्या एंटायर बिल्डींग रिनोवेट टायप करपाक बरें लूक दिलें. दिस इज वन इनिशिएटिव विच वी स्टार्टेड. वो जब हमने स्टार्ट किया वो उस टाइम था जब कोविड वॉज देयर. जनरली विद कोविड देयर वेर दो कोविड ब्रॉट इट्स चैलेंजेस भी आई. उसके साथ में एक जनरल अवेयरनेस भी हुआ जो लोगों के बीच में हुआ फॉर हैंड सैनिटाइजेशन कीपिंग आवरसेल्फ हाइजीन. सो ऑल दो थिंग्स हैपेंड. सो द अमाउंट ऑफ नॉलेज जो पब्लिक को था दैट इम्प्रूव ड्रास्टिकली ओवर पीरियड ऑफ टाइम. उसी को कंटिन्यू करते हुए वी सेड दैट अगर कुछ अपने रिक्वायरमेंट है जिसको हम फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं सो अंडर आवर ग्लैनमार्क फाउंडेशन वी ट्राई टू डू दैट. एज बॉस सेड कि एज अ पार्ट ऑफ आवर CSR इनिशिएटिव वी विल कीप ऑन doing things which are beneficial for the public and wherein more people, larger people can take the benefit.